दिवचले आयडीसी लागसार खुनी हल्ल्यात मूळ उत्तर प्रदेशाचो एक तरणाटो जखमी जालो। विजय पाल अशें जखमी जाल्ल्या तरणाट्याचें नांव। विजय पाल हाचेर एका तरणाट्यान फातरान हल्लो केलो। देखून हल्लो करपी दुबावीत तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केला। हल्ल्याची ही घडणूक आयतारा सांजे दिवचलच्या आयडीसी वाठारांत घडली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। खुनी हल्ल्याची ही घडणूक आयतारा सांजे दिवचलचे आयडीसीक लागून आशिल्ल्या ग्रावंडाचेर घडली। मेळिल्ले माहिती प्रमाण मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आनी सध्या कातरवाडो आयडीसी वाठारांत रावपी विजय पाल हो 38 वर्सां पिरायेचो तरणाटो आपले स्कुटरीचेर बसून ग्रावंडाचेर चालू आशिल्लो खेळ पळयतालो। अचकीत एक तरणाटो आयलो आनी ताणें विजय पाल हाचे तकलेचेर फातोर मारलो। ते बराबर विजय पाल हाचे तकलेक गंभीर जखम जावन ताचे तकलेंतल्यान रगत व्हांवपाक लागलें। हे विशीं विजय पाल हाचे बायलेन दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन बेगोबेग हालचाली सुरू केल्यो। जखमी विजय पाल हाका पयलीं दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत आनी उपरांत जीएमसींत उपचारा खातीर व्हेलो। थंय ताचेर उपचार केले उपरांत आयतारा राती उसरां ताका घरा धाडलो। विजय पाल हाचेर हल्लो करपी जो तरणाटो आसा ताचें नांव शेख मोहम्मद हुफेज अशें आसा आनी हो 26 वर्सां पिरायेचो तरणाटो आयडीसी वाठारांत रावता अशें कळटा। हो हल्लो नेमको कित्याक जालो तें कळूंक ना। ह्या हल्ल्या उपरांत राती उसरां डॉग स्क्वॉड घडणूक थळार पावलो। ताचे उपरांत फॉरेन्सीक टीम लेगीत घडणूक थळार पावली। फॉरेन्सीक टिमीन मध्यान राती रक्ताचे नमुने एकठांय केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हो हल्लो जो आसा तो नेमको कित्याक जालो तें अजून स्पश्ट जावंक ना। मात हल्लो करपी जो तरणाटो आसा शेख मोहम्मद हुफेज हाका दिवचल पुलिशेन सध्या अटक केल्ली आसा। ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।